नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आजच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. 21 ते 23 सप्टेंबर मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या भोंवडेर आसतले. नवी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिशदेंत म्हायती दितना विदेश सचिव विक्रम मिस्री हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्क्वॉड लिडर्स परिशदेंत वांटेकार जातले अशी म्हायती दिली. 2025तली क्वॉड परिशदेचें यजमानपद भारत करतलो. हे देखीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ही भेट महत्वाची थारतली अशी म्हायती विदेश सचिव विक्रम मिस्री हांणी दिली. The Prime Minister's first stop will be Wilmington in Delaware, which, as you know, is the hometown of President Biden. That is also the venue of this 6th Quad Summit that will be held there. It also happens to be the 4th in-person summit between the Quad leaders, and that will be during the day on the 21st of September. From Wilmington, the Prime Minister will travel to New York to attend the Summit of the Future at the United Nations. This, as you know, is a special event that's been convened this year following a decision that was taken in 2021, I think. And the Prime Minister will address this gathering of world leaders. He will have a number of other engagements throughout these 3 days. जम्मू काश्मीरात विधानसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावंड्या खातीर प्रचार नेटान चालू आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी श्रीनगर हांगा भौशीक सभे वेळार उलयतना काँग्रेस पक्षाच्या परिवार वादाचेर नेटान टिका केली. आपल्या उलोवपांत तांणी काँग्रेस पक्षान जम्मू काश्मीराच्या उदरगतींत कांयच हातभार लावंक नाशिल्ल्याचे तांणी नाराजी उक्तायली. अब यहाँ का हमारा नौजवान इनको चैलेंज कर रहा है. जिन नौजवानों के इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, वही नौजवान इनके खिलाफ मैदान में उतर आए हैं. साथियों, इन 3 खानदानों के राज में जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जो भोगा है, जो तकलीफ सही है, वो अक्सर बाहर नहीं आ पाता. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी आयज हरियाणा विधानसभा वेंचणुके खातीर पक्षाचो जाहीरनामो जाहीर केला. पक्षान ताका संकल्पपत्र अशें नांव दिलां. ह्या वेळार हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल राव इंद्रजीत, पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बदौली आनी पक्षाचे हेर वरिश्ठ फुडारी हाजीर आशिल्ले. भाजपाच्या घोशणापत्रांत 19 थाराव आसात. तातूंत लाडो लक्ष्मी येवजण IMT खुडा हांगा 10 उद्देगीक करने आया हूं और आपसे अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आया हूं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वाडदिसा निमतान गोंय प्रदेश भारतीय जनता पक्षान राज्यांत वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडपाचें थारायलां. खबराकारांक संबोधीत करतना भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर मेरेन आयोजीत जावपी सेवा पखवाडा कार्यावळींत भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी वांटेकार जातले अशी म्हायती दिली. शाळांनी, इस्पितळांनी, भलायकी केंद्रां तशेंच तळ्यांची नितळसाण करपाच्या कार्यावळींनी भाजप फुडारी वांटेकार जातले. गोंयच्या 40 मतदारसंघांनी चडांत चड सदस्य नोंदणी करपाचो हेत भारतीय जनता पक्षान दवरला अशें प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी ह्या वेळार सांगलें. ओव्हरऑल गेल्या वेळा जी केली त्याच्यापेक्षा आम्ही जास्त करतले. आता कसं झालंय की प्रायमरी मेंबरशिपची सुरुवात झाली आणि आमची चवथ सुरू झाली आणि त्यामुळे ते मातसो जितलो लेट जावं जाय तसो जावना. आता कालपासून ते पिकअप करता आणि त्यामुळे डेफिनेटली ती 25 तारीख आम्ही सगळेच जण हाचेर आसतले, फिल्डार आसतले.
गेल्या वेळार आमचे 3,30,000 प्रायमरी मेंबरशीप असेल. सो इट इज डेफिनेटली मोर दॅन दॅट मेंबर. मंत्री फाल्यां आमी आमचे सगळे आमदार आमची कोर टिमीची फाल्यां आमी हे रिव्यू घेवपाक लागून मिटींग घेवल्या फाल्यां दनपारां आनी त्यामुळे त्या मिटिंगे भितर कारण सगळ्यांनी मेंबरशीप करपाक जाय आनी सगळ्यांनी इन्सिस्ट करपाक. गोंयच्या लॉजिस्टीक क्षेत्रांत बदल घडोवन हाडपाच्या हेतान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज 2 दिसांच्या लॉजिस्टीक आनी पीएम गतीशक्ती हाचेर आयोजीत कार्यशाळेचें उक्तावण केलें. ह्या कार्यशाळेंत वरिश्ठ अधिकारी, उद्देग तज्ञ आनी भागधारकांनी वांटो घेतिल्लो. 8 जून 2023 अधिसुचीत जाल्ल्या गोवा लॉजिस्टीक अँड वेअरहाऊस पॉलिसी हें धोरण चालीक लावपाच्या हेतान ह्या कार्यशाळेचें आयोजन जालां. पीएम गतीशक्ती पोर्टलाचो उपेग बरी येरादारी वेवस्थापन पद्दत गोंयांत चालीक लावपाच्या दिकेन तयार करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार जाहीर केलें. गोंय सरकारान पीएम गतीशक्ती चालीक लावपा खातीर स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर आनी युनिफायड लॉजिस्टीक इंटरफेस प्लॅटफॉर्म राबयला. हाका लागून देशभरांत माल पावोवपाची कार्यक्षमताय वाडटली अशी आस्त आसा. The Government of Goa organizing this 2 days workshop for the transforming the logistics sector of Goa. On 8th of June 2023, the Government of Goa has notified Goa Logistic and Warehouse Policy. Through the policy and collective efforts of all the department, the government aims to develop the logistics sector for bringing the more investment and thereby creating the more employment opportunities to the people. Built institutional and regularly framework and to provide the time-bound clearances for the logistic-led investment. Also, the policy aims to encourage the green logistics through the use of the environment-friendly commercial crisis and the decarbonizations of transportations. Now, in order to achieve the objectives and tap the potential of the geography of the state and infrastructure which we have having, it is very important for the state to implement the use of the PM Gati Shakti portal and also build the intelligent transport management system. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज दीप फाउंडेशन टेक्नॉलॉजी फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हांणी आयोजीत केल्ल्या 13व्या वर्सुकी परिशदेचें उक्तावण केलें. दीप फाउंडेशन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आनी इंडियन जिओटॅक्निकल सोसायटीच्या गोंय आवृत्तीच्या जोडपालवान आयोजीत ह्या 3 दिसांच्या कार्यावळीक देश विदेशांतल्या 400 परस चड तज्ञांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या प्रमोद सावंत हांणी टिकाऊ मुळाव्या साधन सुविधांचो देशाच्या उदरगतींत मोलादीक वांटो आसा अशें सांगलें. ह्या वेळार द इको फ्रेंडली सस्टेनेबिलिटी ह्या पुस्तकाचे लेखक डॉ नारायणन, डॉ विनायक आनी डॉ पूर्णानंद पी सावयकर हांणी भूतांत्रीक अभियांत्रिकी खातीर दिल्ल्या व्यापक संसाधना खातीर तांकां परबीं भेटयली. Today we are gathered here to celebrate the launch of book titled The Eco-Friendly Sustainability, authored by the 2 eminent figures at this friendly, Dr. Narayanan and Dr. Vinayak, Dr. Purnananda P. Savikar. This work is a comprehensive coincidence for their expertise and dedication to sustainability in geotechnical engineering. It is heartening to see that this book is a collaboration of the profound research and practical insight. It is being introduced at a time and when there is a convergence of the sustainability infrastructure is more important than ever before. I congratulate both the author for this technical and academic boost to the construction sector with their wisdom. I am certain that this book will serve as an invaluable resource for the engineering community at large. गोंय वाणिज्य आनी उद्देग मंडळ म्हळ्यार GCCI आनी सरकारी पॉलिटेक्निक पणजी हांचे मदीं 16 सप्टेंबराक कबलात जाली. ह्या वेळार GCCIचे महासंचालक संजय आंगवणकर, गोंय पॉलिटेक्निकाचे प्राध्यापक डॉ प्रमोदिनी नायक तशेंच GCCIचे आनी गोंय पॉलिटेक्निकचे हेर अधिकारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. ह्या कबलाती अंतर्गत गोंय पॉलिटेक्निकाच्या मॉडर्न ऑफिस प्रॅक्टीस खात्याच्या उपक्रमांतल्यान सरकारी तशेंच खाजगी क्षेत्रांत कुशल कर्मचारी उपलब्ध करपाचो हेत आसा. ह्या कबलाती अंतर्गत विद्यार्थ्यांक तांची रोजगार क्षमता वाडोवपा खातीर आनी शिक्षणाक प्रशिक्षण संद दिवपाची प्रक्रिया चालीक लागतली.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.